पहिल्यांदा आम्ही सोरो पियानातलं चेडो जाय आलो. सो आमच्या घरा म्हळ्यार सोरो ना म्हणना आसा पियेतात हांव पियेना. फंक्शनाक आमच्या खंयच्या फंक्शनाक आमी सोरो दिवंक ना. तुमच्या बऱ्या रितीन बऱ्या टायमार जातात. व्हेरी गुड. सो आनी हांव कोणी पियेनाका म्हणून सांगना. हांव खुद जावन पियेना. तुमच्या मतीन काय अशें आसलें की पयशां खातीर आमी सोरो दिवचो नाका करतात ह्या तांतू काय फाटल्यान तात्वीक म्हळ्यार थोडे पॉलिसीज आमची एक थोडे वॅल्यूज असतात कुटुंबात तेंच्या खातीर तुमी कुटुंबात सोरो आनी प्रार्थना समट आणि सावाला मग समर्थ आणि सवालां कार्यक्रमाक तुमकां समेजता की स्वागत. सामान्य जावन या संवाद कार्यक्रमांत एकत देवाच्या उतराक नंतर दोतोरनेक आमच्या भावार्थाच्या सताविषयी आम्ही संवाद चलोवन आसल्या. आज एक विंगडत विषय तुमच्या मुखार हाडता. हो विषय निजा की बहु अभिरुचीचो. आमची सबार कार्यक्रम जातात जावं पुरो वोल कुंभार काजारां आनी अशे वेगवेगळ्या नोमण्याची कार्यक्रम आनी सकट कार्यक्रमांनी एक संगत जरूर थंयसर आसता पळोवंक. दुकरामास कशें आसता आनी ताज्या सांगाताच सोरो जायस. आज असल्या एका हंताक ह्या स्थितीक येवन आमी पावल्या सोरो नासतना आमचे कार्यक्रम जायना म्हणल्या स्थितीक येवन पावल्या आमी. असल्या संदर्भाचेर आज आमी सोरो वांटी नासतना कार्यक्रम जातात गी म्हणल्या विशयांत चिंतचे खातीर हो एक संवाद कार्यक्रम आज तुमच्या मुखार आमी प्रस्तुत करता. हातूंत भाग घेवच्या खातीर आमचे संगी विनय डिसोजा आनी तशेंच ताची व्हंकल लविटा. तांचें लग्न ह्या वर्साच्या पयल्या दिसा जानेवारीच्या 1 तारखेर बंटवळ मिनीन जेजूच्या फिरगेजेंत चल्ले. हांवें थंयसर हजर आसलो. पयल्यान पयलें तुमच्या समेस्तांच्या नांवान विनय आनी लविटा तुमकां लग्नाचे शुभाशय पाठयता. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. देव बरें करूं. तांकां आज आपयलो उद्देश कितें म्हूण सांगल्यार विनय आनी लविटा हांच्या लग्नाच्या कार्यक्रमांत सोरो बिलकुल वांटूं ना आनी तेच प्रमाणे रोसाच्या कार्यक्रमांत सोरो वांटूं नातलो. देखून ह्या विशयांत थोडे विचार विनिमय करचे खातीर आनी तशेंच समेस्तांच्या चिंतनाक गेल्लो ईट दिवचे खातीर आज तांकां हांगासर हांवें आपयला. विनय, पयल्यान पयलें तुज्या काजाराक सोरो वांटूं नातलो ह्या विशीं एक विंगडीत नोमणेचे कार्यक्रम देखून तुका हांव अभिनंदन पाठयता. तशेंच लविटा की आजकाल आमची कार्यक्रमां ती सोऱ्या विणे जायनात. ते आयटामीक ते जायजस पडता हें चिंतप काजाराच्या कार्यक्रमाक सोरो वांटी नाव म्हणून खंय तावन तुका आयलें. एकत तुजें स्वता चिंतप गी या तुमी दोगांनी खंय मेळून म्हण उलयल्लें गी या तुमच्या आवय बापूय तावन गी खंय तावन आयलें हें चिंतप. पयल्यान पयलें फादर तुमगे ह्या आमच्या कार्यक्रमाक आपोवणें दिल्या तुमकां आमी धन्यवाद म्हणटा. आमकां एक अवकाश तुमी फावो केला ताका तुमकां आमी अभिनंदन पाठयता. आमच्या कुटुंबाच्या खंयच्याय फंक्शनाक काजर जावं रोस जावं वा कुटुंबाची खंयची कार्य जावं आमच्या कुटुंबांत सोरो म्हणलें एक शब्द ना. आमी वय आमी सोरो केदाळे आमच्या कुटुंबाच्या खंयच्या कार्याक आमी दिना. ताका कारण जावन आसा ते एक आमच्या वडिलांतावन देवून आयले आनी एक हांव आनी म्हजो बापूय सोरो पियेना आमी. सो ते आमी पियेना जाल्यार आमी दुसऱ्यांक काल्याक दिवची म्हणली आलोचन आमचे कडेन ना. सो हे एक चिंताप म्हजे आनी म्हज्या कुटुंबादारांचे आनी वडिलांचे आनी म्हज्या पप्पा मम्मीचे. सो एक आमचो कुटुंबाचो निर्धार. ओके. सो त्या खातीर आमी ह्या फंक्शनाक आमच्या खंयच्या फंक्शनाक आमी सोरो दिवंक ना. तुमच्या कुटुंबात केदाळा जाल्यार कली फंक्शनां जाल्यार तुमी सोरो दिना. आमी सोरो दिना.
आणि तुमगेर कोण येतात पळय सैरी आणि इनवायटीस गेस्ट येतात तांकां कळीत आसता काल म्हणून सांगल्यार मुक्ती तुमच्या कुटुंबाक मुक्ती गेल्या कुटुंब म्हणटात वय वय तुमच्या कुटुंबाक येता आसतना ते सोरो आसना म्हणले विशय तांकां पयल्यांत कळीत आसता वय त्या खातीर आमचे कोणी ह्या विशयांत आमकां साला सयत दिनात सोरो जाय म्हूण आनी विचारी करिनात सो तांकां ऑलरेडी गोत आसता की आमच्या कुटुंबांत सोरो म्हणली वस्तू ना म्हूण Okay. सो आमची खंयची फंक्शनां बऱ्या रितीन बऱ्या टायमार जातात व्हेरी गुड आता थोडे पटी काय जाता म्हणून सांगल्यार आमी निर्धारान घेता मागीर कार्यक्रम जाल्या उपरांत आयिल्ली मनशांची प्रतिक्रिया थोडे पटी आमकां आयकूंक मेळटा पळोवंक मेळटा आनी तो वळू कांय इल्लोसो पश्चाताप या रिग्रेट आसता कांय दिव्यत आसलें कोण ना म्हणून कोणीय कांय सांगल्यार आसा पळय तें पळोवन तशें काजार जाल्या उपरांत मागीर खंय म्हणी तुमकां अशें बगलें गे कांय इल्लोसो म्हणी दिव्यत आसलो म्हूण सांगून ह्या मर्यादे खातीर म्हण दवर येतालो म्हूण कांय बगलें गी हांवें सांगल्या प्रमाणे हे आमच्या कुटुंबाचे निर्धार जावन आसल्यान आनी लोकांक ऑलरेडी ह्या विशयान गोताल्ल्यान सो आमकां ह्या विशयांत कोणेय सांगल्लें आमकां ना येदोळ ते सोडून फंक्शन बरें जालां म्हणलें चड आमकां अभिरुच मेळ्ळ्या ह्या विशयान ओके ओके सो शिफारस आसली वय वय ओके 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 लविटा हांगा आतां काल म्हणून सांगलें तांच्या कुटुंबांत सुरू येतावनी सोरोत दिनात सगळ्यांक कळीत आसा तशें म्हणटा आसतना त्या लग्ना दिसा सोरो दिना म्हणटा आसतना तुजें चिंतप कितें आसलें या तुज्या घरच्यान जावन काय म्हणी ह्या विशयांत काय म्हणी आयकूंक मेळ्ळें की तुका या सैरीन कोणी आयिल्ली तुमच्या पार्टींत न्हू या कोण वळखीत न्हू आयिल्ल्यान तावन काय तुका आयकूंक मेळ्ळें की तशें कांय ना म्हाका पर्टिक्युलर जावन म्हाका ही सोरो लायक ना सो हांवें म्हज्या भावाक मम्मीक आनी सांगलां तांकां कशें जाय तशें तो करूं ती काजार सो आमच्या तावन कोणी सोरो ना कांय तशें अशें जालां म्हूण कांय सांगना सगळ्यांक पसंद जालें फंक्शन सो तुका खुशी जाली खरें म्हणून सांगल्यार खुशी जाली कित्याक म्हळ्यार तुवें सोरो पसंद करनाय देखून असले कार्यक्रम जाल्ल्याक संतोष जालो विनय आता सोरो तुमच्या कुटुंबांत दिनात केदाळाय ताका कारण कसं जालें म्हणून सांगल्यार काही पयशांची हरकत म्हळ्यार सोरो दिता आसतना ताका मस्त पयशे खर्च जातात ताका थोडे फावटी अशेंय जाता कारण म्हणून सांग थोड्या कुटुंबांनी आमी पळयता तांच्या कडेन खर्चून पयशे आसतना पूण रीण काडून सोरो बांदतात अशें तशें तुमच्या मतीन कांय अशें आसलें की पयशां खातीर आमी सोरो दिवचो नाका खर्च जातात ह्या तांतू कांय फाटल्यान तात्वीक म्हळ्यार थोडे पॉलिसीज आमची एक थोडे वॅल्यूज आसतात कुटुंबांत खंयच्या खातीर तुमी कुटुंबांत सोरो आनी प्रात दिनात आमी कुटुंबांत सोरो कित्याक दिना म्हळ्यार हे आमच्या मालगड्यातान देवून आयला आनी आमचो कुटुंबाचो निर्धार सो हांवें सांगल्या प्रमाणे आमच्या खंयच्या कार्याक आमी दिना सो हाचे तावन आमकां खर्चाक जावन आमकां कांय तातूंत आमकां कांय आमकां प्रॉब्लेम ना पयशांचे कांय आमकां हातूंत उणेपण म्हणलें बगाना तें आमच्या एका फॅमिलीचें डिसिप्लीन म्हूण सांगयत सो हाच्या खातीर सो आमी सोरो बरो घी पाड घी म्हणून हाचे वयर आमी कमेंटी करूंक वचना सो आमी हाच्या एगेन्स्ट वचना सो आमच्या कुटुंबाक कशें भोगता आमच्या कुटुंबाचे काले गायडलायन्स वा डिसिप्लीन आसा आमी त्या प्रकार चल्ल्या सो हाचे तावन आमकां मालगड्यातावन शिकापी मेळना आनी ह्यो आमी खर्च दुबळ्यांक दिवयेत म्हणली आलोचन आमचे तावन आनी आमी ती करून दाखयल्या कुटुंबातावन मग एक संगत हांगासर तुमच्या मुखार दवरूंक हांव अपेक्षीत ती कली म्हणून सांगल्यार पयल्या सुवातेर सोरो वांच्याक पयशे खर्च जातात ते आमी उणे करया म्हणलें चिंतप न्ही हांगासर कितें म्हणून सांगल्यार ते आमकां नाका म्हणलें एक तत्व एक मौल्य कुटुंबांतच आसा आनी तितले मातरी आसतना सोरो वांटी नासतना कितें पयशे उरयले जावं पुरो सगळो आयवज या उणो आयवज कितें जावं पुरो तांतू तावन आनी कोणाक उपकार जाता हे एक वर्ते नोबल थिंकींग म्हणटात वर्ते चिंतप हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा लविटा तुवें पर्सनली जावन म्हळें काय म्हण जाल्यार सोरो तुका पसंद ना म्हण आतां तुमी खंय लग्न काजार जाल्या उपरांत तुमकां सैऱ्यांक रापयतात
आणि आणखी या पुरो पार्टी काय नाही परत तशा गेल्ल्याकडे घरची तांची रिवाज असता कारण मला ऑफर करते सोरो वाणसो आणि दिवसो आणि तसाल्या वेळार काही एक ग्लास बियर विनायक दिली म्हणून चिंत्या पिय खानगे म्हणून देखून तुझ्या का असं सैरांगेर आणि ते सर जर तर तो कानगे नसल्यावर तुझी प्रतिक्रिया कशी असतली म्हणून सांगल्यार ती वत्ता एक लागून कानगे म्हणतात काहीच आहे ना तो आम्हाला काही ना म्हणतात तोवळ तुझी प्रतिक्रिया कशी असतली खानगेला वणनिंगी ह्या कानग्याला आता रावल्या बरं रावल्या बरं काले नाही ताने तेंकरेज लाईक ना झाला लाईक ना लाईकाला लाईका बट फॅमिलीसन आम्ही गेल्या विचारतात जाय गे म्हणून ना म्हणल्यार तोंदरा तांका पहिल्यांदा एक संदेश मिळला पियना म्हणून काजाराच्या दिवसात तांका संदेश मिळला काय म्हणारे कुटुंबात त्यांच्या सोरो पियानात म्हणून बरोबर आहे आता थोडे पिटी काय म्हणून सांगणार काय म्हणून रोस असता त्याच्या मागे काजार असता देखून थोडे पिटी काय म्हणतात म्हणून सांगणार काजाराक दिनातल्या वणनी रोसाक दिव्या या रोसाक दिनातल्या वणनी काजाराक दिव्या म्हणून तसे तुमची दोन्ही कार्यक्रम तुमच्या कुटुंबात तासा काय म्हणून संप्रदाय तासा कंचागी दिना म्हणून वय देखून कोणे म्हणी सांगले की काय म्हणे अशांत कंच्या एकाक म्हणे दिव्या म्हणले आलोचन काही आयली की ना हे दोमसो ती आलोचन आमकां येवंक ना आनी कोणाय आमकां ह्या विशयांत सालाय दिवंक ना कित्याक म्हळ्यार काजाराक आनी रोसाक आयल्या सकटांनी फंक्शन बरें जालां टायमार जालां आमची पुरा फंक्शन टायम टू टायम म्हळ्यार जेवण आमचे काजार रातीचे 8:30 वरार आमी जेवण दिलां सकट लोकांक ग्रेट येस आनी रोसा दिसी 1:30 वरां भितर आमचें जेवण दिलां सो ऑन टायम आमी स्टार्ट केला आणि ऑन टाइम आमी मूग दिला ऑन टाइम आमी जेवण दिला सो हाच्या विशयांत सगळ्यांनी आमकां एप्रिशिएट केलें सोड न्हू ह्या विशयांत आज म्हणसर आमकां कोणी विचारलें ना सो कित्याक दिवना दिव येताले म्हणलें आलोचन आमचेर येवना आनी दुसऱ्यांनी आमकां हाच्या विशयांत सलाय दिवना आमी पळयता खरें म्हणून जाल्यार सडावच जावन काजारां चलता आसतना काय म्हळ्यार मिस झाले रेस्पेराचे ताजे उपरांत मदें इल्लोसो गॅप आसता आनी ताजे उपरांत कार्य येयले पाटी मुखार अशें म्हणून वेळेत जावन सुरू जावचें लोकांक गोत आसा आमी पयलीं गेल्यार खालीच बसचें म्हणून देखून ती येताली वेळेत करन येतात आनी ताज्या मागीर आराम जावचेय लेट कार्यक्रम अशें तुमकां कार्यक्रम साधारण कितल्या वेळार आरंभ जाले आमचे रोसाचे कार्य म्हजो रोस 2 पारो जालो जाल्यान आमी ओलान दवरलो कित्याक म्हळ्यार आमचे खंयचे ड्रिंक्स नातले आनी लोकांचे कम्फर्टेबिलिटी पार्किंगाक एवरीथींग सो आमी ओलान दवरल्यान आमी जस्ट 12 वरां स्टार्ट केलो आमचो रोस आनी आमी आमच्या एमसीन आनी कुटुंबादाराच्या कॉपरेशनान 1:30 सॉरी आखेर जाला तशेंच काजारी आमी जस्ट 7 वरार 7:05 आमी स्टार्ट केलें वय आनी लोक आसलो लोक आसलो पुरा लोक आसलो की हल्टार आसलो म्हळ्यार साधारण थोडे मागीर येतात पूण आसलो कित्याक म्हळ्यार आमची पुरा कार्यक्रमां लोकांक गोत्ता की ऑन टायम स्टार्ट जातात म्हणून सो त्या खातीर आमचे लोक आसलो आनी कुटुंबादारांय आमचे व्हडले कुटुंब जाल्ल्यान सो कुटुंबादारांय मस्त जाणां आसल्यान ऑन टायम आमी स्टार्ट केला बट आमी लोक आसा जावं ती ना जावं ती बट आमचे टायमिंग्स आमी पाळता कित्याक म्हळ्यार मस्त लोक पयस तावन येता सो पाटी वसाचे रातीचे कार्यक्रम जाल्ल्यान आनी हांवें सांगे ते आमच्या फॅमिलीची स्ट्रॅटजी सो टायम टू टायम फंक्शन्स सो टायमाक स्टार्ट जायले आनी टायमाक आखेर जायचे टायमाक जेवण दिवचे कुटुंबांत पाद्राप आसात सिस्टर आसात येतात फंक्शनाक रावतात आमच्या सगळ्या मुक्ती केल्या फंक्शन म्हणटाना केदाळे सगळ्या फंक्शनाक रावतात पाद्राप जावन दी सिस्टर जावन दी सो आमी आमचे ते फॅमिलीचे स्ट्रॅटजी म्हणून येता ऑन टायम स्टार्ट आनी ऑन टायम एंड सो संजय 7:05 तुमचे कार्यक्रम स्टार्ट जाला काजाराचे वय वय ओके बारी अप्रूप म्हणून सांगला हांव चिंता काही बोटांनी मेज तरी कार्यक्रम पडना वेळार सुरू जावचे नातल्यार कितले म्हळ्यार पाटी मुखार गळाय जाताच आराम जाताना मागीर दुसरें खालें म्हणून सांगल्यार त्या दिसा तुमी 8:30 जेवण दिलें आतां 8:30 जेवण दिल्या परत मागीर अखेर जाताना साधारण कितलो वेळ जालो
अखेर जाताना आता म्हळ्यार हॉलाची टायमिंगांनी पुरो आसात आसात, वय वय आमचे पुरो प्रोग्रामांनी जाताना आमकां इल्ले डान्साकी टायम मेळ्ळो ते पुरो जावन जाताना 10:30 जाल्यांत वय 10:30 जावन विशींग पुरो जाताना 10:45 जाल्यात आमचे प्रोग्राम जाताना. ओके पूण एक पावटी 8:30 जेवण दिलें म्हणटात मागीर लोकांक तांचे स्वतंत्र आसा जेवण जाल्या उपरांत एकत्र रावी येता नातल्यार वेचन जाल्यार वच येता कोणाक डान्स करूंक जाय तांणी हॉलाच्या वेळा पर्यंत डान्स करीत येता नातल्यार वच येता. आनी एक नमूनेचे कार्यक्रम म्हळ्यार जरा रितीन चलचे आसात तांतूं काल्यांक म्हणशाला लोकांक एका रितीन बांदून घाल्ले बरी तांकां वचोंक जाय जाल्यार वचोंक जायना तितले वेळ पर्यंत रावच येता ताणें पूण हांगासर ते स्वतंत्र आसा. आतां तुमचे विशींग आनी कशें आसलें म्हण सांगल्यार या 8:30 पयले सकाळान येवन तुमकां दोगांक विश केलें गी या मागीर जेवण स्टार्ट केल्या उपरांत विश करूंक येते आसली. आमकां मोस्ट ऑफ द आमचे फॅमिली मेंबर्स जेवण जावन आमचे ट्रेडिशनल कार्य जावन म्हळ्यार साडो आनी कार्यक्रमांनी बांदून ओपसून दिल्ले उपरांत ते सगळ्यांनी विश केला आमकां कित्याक म्हळ्यार आमी नॉर्मली वेळ विभाट करून वचो म्हणल्या खातीर खाली व्हिडिओग्राफी दवरले आमी इंडिव्हिज्युअली फोटोज दवरुनात त्या खातीर आमचे विशींग कार्य बेगीन जालां खाली व्हिडिओग्राफी आसल्यान सगळ्यांनी आमकां येवन मेळून विश करून गेल्यात. ना जेवण जाल्ला मागीर लोक रावला आमच्या कार्याक रावला ओके मेजॉरिटी लोक आमच्या कार्याक रावला जेवण जालें आनी आमी वेचे म्हूण सांगून वचना पूण रावल्यान म्हळ्यार तांकां थंय जाय जाल्यार तितली फ्लेक्सिबिलिटी आसा स्वतंत्र आसा वेचन जाल्यार पूण लोकांक हें कळटा काल्यांक म्हूण सांगल्यार असले कार्यक्रम आसल्यार ते लोक पसंत करता म्हणच्या खातीर हे एक उदाहरण बरेंशें जेवण जालें आनी वेचे म्हूण न्हय. आता सोरो वांटिनातले वरवीं जरा तितून कांय मेळ्ळें कारण म्हणशाला पसंत जाला आनी त्या भायर होगळीक उसारली कांय कोणे म्हणी सोरो वांटिनातले वरवीं प्रोग्राम चाप्पे जाले म्हूण सांगून खंय म्हणी कोणा तावनी कांय कॉमेंट्स आयकूंक मेळ्ळे की तुका खंय म्हणी कोणा तावनी मेळोनात एप्रिसिएशन मार न्ही. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाकाच मस्त खुशी जाली हांवें सोरो वांटूना म्हणलें म्हाका एक तृप्ती आनी एक व्हड संतोष आनी मस्त जाणांनी म्हाका एप्रिशिएशन केलां त्या दिसा जावन दी मागीर आमकां कंटिन्यूस 2-3 days म्हणजे डॅडी कॉल आयल्यान लायक प्रोग्राम बरें वेल ऑर्गनायज आनी बऱ्या रितीन जाला म्हणून बट हाच्या विशयांत आमकां कोणें येदो मुसोर तांचे कमेंट्स म्हणले नेगेटिव्स म्हणले येदो मुसो कोणें दिवंक नात मोस्टली तांकां गोत्त आसतलें आमच्या फॅमिलींत सोरो आमी दिना म्हणून स्पेशली त्या खातीर कोणें आमच्या खातीर येवन इसारलें ना ह्या विशयान पूण सगळ्यांनी एप्रिशिएट केला. येस एप्रिशिएट केला. ओके आनी तुमकां तृप्ती आसा कारण म्हणसर तुमी पियेनात आनी ती तुमची पॉलिसी कारण म्हळ्यार तुमचे मौल्य आमी पियेना आनी कोणाक आमी सोरो दिवंक कारण जायना काजर जावंक पुरो आनी केले प्रोग्राम जावंक पुरो. सादारण तुमच्या कुटुंबाचो संप्रदाय म्हण सांगल्यार तुका समजले प्रमाणे कितल्या वर्सां फाटी तावन असो संप्रदाय कुटुंबांत आसा. हांव चिंता म्हाका आमच्या घरा स्पेशल मालगडे घर म्हणटात आमचे मुक्ती गेले मालगडे घर आमी बंटवळान वस्ती करची मोडांका फिरगज आमची ह्या घरांत हांवें पळयल्या प्रमाणे येदोळ आतां म्हजे 26 years जाली हांवें पळोवना वांटुल्लो सोरो आज मुसर घरा आमच्या घरा स्पेशली मालगड्या घरा वांटुल्लो ना आज मुसर. सो हांव जल्माल्या उपरांत मोस्टली म्हाका हांवें पळयल्ले 7-8 years उपरांत टोटली म्हाका समजून येवन पळयलें सो आज मुसर वांटल्लें ना घरान सोरो आमच्या मालगड्या घरा सोरो ना आमच्या कुटुंबाचो एक निर्धार. विनय आणि लविता तुमच्या लग्नाच्या कार्यक्रमात तुम्ही सोरो वांटू ना आणि असल्या या संदर्भाचेर एक बरी देख लोक आमकां दवरल्या अल्या वेळार मस्त जाणां हे कार्यक्रम पळयते आसात आमच्या विक्षकांक लोकांक जावं पुरो तरणाट्यांक भुरग्यांक आनी जराल रितीन व्हडांक कितें सांगूं तुमी अपेक्षितात. ह्या विशयांत हांवें कमेंट करचें तर म्हजे नेगेटिव्स म्हणलें कांय ना तूं ओके म्हजे एक
पर्सनल एक्सपिरियन्स ऑर एक पर्सनल हांवें गायडन्स दुसऱ्यांक केदाळे दिवचे इवन म्हज्या फ्रेंड्सांक ते दितात सांगतात विचारतात म्हाका तूं काल्याक पियेनाय कित्याक पियोन वचो सो हांवें सांगचें इतलेंत की पियोन एक पयसो विबाट करच्याक ते तो पर्टिक्युलर कर्स खंयच्याक म्हणी आमी युटिलायज करयेत म्हणल्यार चिंताप ओके पियोन सो हांव तातूंत पियोनचे एक नेगेटिव्ह म्हणून पियोन वचत म्हूण चिंतिना हांव म्हज्या कॉलेजीन जावं आतां दुबय वस्ती करता पियोनचे ओट्टूय आसात ओट्टूक आसा सो पियेल्ले मनीस एक पाड म्हूण आमी कमेंट करूंक जायना सो सोरो पाड म्हूण हांव कांय कमेंट करूंक वचना बट आजचे तावन आमकां एक्चुअली हांवें मुस्त फंक्शनाक पळयलां सोरो आमी दिता बट मुस्त फंक्शन अशी जाला की सोरो सर्ट जाल्ले कुडले मनीस कंट्रोल आतां चुकता तांचे सो ताचे तावन फंक्शनाय पाड जाल्ले आसात आनी घरच्यांची मोर्याद गेल्ली चड आसा सो हे एवॉयड करूंक आमकां आमी एवॉयड करूंक सोरो दिना जाल्यार आय थिंक फंक्शन बरी जातली म्हळ्यार हांव सांगना की पुरा 100% ती पाड जातात म्हणून बट मोस्ट ऑफ द टायम अशें जाता की इल्ले चड जाल्या कुडले सोरो फंक्शनाय पाड जावंक स्टार्ट जातात थोडे लिमिटा भायर वेतात कित्याक म्हळ्यार मनीस केदाले अस्कत कोण गोत्तू ना कितले पियेतात कितले पियेनात म्हणून थोडे कंट्रोलार आसता थोडे कंट्रोलार आसनात सो थोडे पटी हाचे वरवीं फंक्शनाय पाड जाल्लीं आसात सो ते हांवें म्हज्या खुद दोळ्यान पळयलां सो हाचे खातीर एक म्हजें आलोचन जावन आसा सो युथाक इतलें सांगचें की सोरो पियेना एवॉयड केल्यार कंट्रोल केल्यार मस्त बरें हाचे तावन हेरांक की I think we can help people, many of them, from this money what we get it. So याचे तावन आमकां इल्लो कर्स उरोवन आमचे फ्युचर आमी बांदून हाडयत आमकां सो फ्युचराक खंयच्याक मुनी आमकां कर्सां दिवेत न्ही हाचे तावन आमकां एक सोशल वर्काक खंय पयशे दिवेत कोण ना सो हे म्हजें एक आलोचन आनी अभिप्राय तूं आतां सांगलें न्ही म्हळ्यार तुका फ्रेंडशीप सर्कल आसा आनी तांचे मदें पियोवचे आसात थोडे फावटी ते तुका सांगतात कोण ना पिये अशें म्हणून आनी तुवें तुजो निर्धार घट्ट तांकां कळीत केलाय तूं पियेनाय म्हणून असो जाल्यार संदर्भार तुजे फ्रेंड्सांचे प्रतिक्रिया तुजे ते कशें आसता तांकां ऑलरेडी गोत्त आसा हांव पियेना म्हणून बट फॉर्मेलिटीसाक ते एक सांगचे आसता तांकां केदाले म्हळ्यार थोडे कशे मनीस आसात थोडे चेंज जावंक पुरो आतां तूं मस्त पोटी सांगतात तुमी रिपिटेडली सांगतात फ्रेंड्स म्हणटना मागीर स्लोली ते एक नेचर की तुजे प्लेस बदलातना आतां हांव पयलीं हांगा आहलो आतां दुबय गेलां तुका ते प्लेस पळोवन चेंजस जावचे नेचर जावन चेंज जावचे चान्सस आसता बट म्हाका येदो मसोर तशें बगोना कित्याक म्हळ्यार हे म्हजें लायफ कशें हांवें मुंदारून वचाचें म्हजें लायफ कशें आसाचें म्हणलें हांवें ऑलरेडी प्लॅन केलां सो म्हज्या लायफांत कोणेय फोर्स करून चेंज करचें म्हाका पसंद ना सो हे म्हजें एक चिंताप सो आनी हांव कोणी पियेल्यार पियेनाका म्हणून सांगना हांव खुद जावन पियेना सो हे म्हजें एक आलोचन लाविटा तूं कितें म्हणटाय म्हाका पयलें तावनी सोरो पियेनातलो चेडो जाय आहलो सो आमच्या घरा म्हळ्यार सोरो ना म्हूण ना आसा पियेतात हांव पियेना तशें म्हाका फॅमिली सोरो पियेनातली मेळ्ळ्या म्हणून मस्त खुशी जाली तशें आमच्या फंक्शनाक खंयच्याय की सोरो दिवना ही आमी एक देख सगळ्यांक दिल्या म्हणून भोगता सो तांणी कंटिन्यू करियेत म्हळ्यार दिवं जाल्यार लिमिटार दी म्हणून फंक्शन बऱ्या तरान करियेत म्हणून म्हजी आलोचन तुज्या मतीन कितें आशिल्लें तें तुका फावो जाला हय पुराक वातावरण तुका मेळ्ळां बरें मोगाच्यानो असले संगती जातात आमचे मदें आमी मन केल्यार आमकां साथ दी जाता आमी जर तर कोणाचे दाक्षिणे पडता तर तो वळू साथ दी जायना आमी ह्या समाजांतल्या रिती रिवाजी आनी कांय आमच्या भोंवतणी घडटात ते मर्याद म्हणली संगत असल्याक पुरा जर तर आमी बली जाल्या तर
तांतू तावन आम्ही भायर येवंक बारी कश्ट पूण आमच्या लागीं स्ವಂತ निर्धार आसा जाल्यार जे कितें आमकां करूंक जाय ते भोव बऱ्या रितीन करूंक जाता म्हणच्याक एक भोव अपूर्बायेचें एक उदाहरण आनी त्या पासत तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव विनय आनी लविटा हांकां अभिनंदन पाठयता आनी तशेंच तांच्या लग्न जिविताक तुमच्या सर्वांच्या नांवान बरें मागता कशें तुमी बऱ्यान सुरवात केल्या तुमच्या लग्न जिविताची तशेंच मुखल्या दिसांनी तुमकां दोगांकी एकामेका समजणेन जिवंक आनी तशेंच संतोशान जिवंक देवाची दाराळ आशिर्वाद मेळोवन दी तुमी हेरांकी बरी देख दिल्या आनी ह्या तावन अंतू तावन सबार जाणां युवा जाणां तुमचे तावन देख काणयो दी म्हणून हांव आशेतां आनी अपेक्षितां मोगाच्यानो विनय आनी लविटा ती दोगांय शिकपी हांवें सुरवेर तांची वळख करून दिवनातली पूण हांगासर हांव सांगता कित्याक म्हण सांगल्यार विनय तो BSc बॅचलर इन सायन्स आनी गल्फांत वावर करते आसा आनी तशेंच लविटा BE इन कंप्युटर सायन्स आनी ताका देखून दोगांय शिकपी व्यक्ती जी जावन आसात जायते फावटी खाल जाता म्हण सांगल्यार फ्रेंड्स सर्कल आसता आनी त्या फ्रेंड्स सर्कलांत आमकां एक आनी एका रितीन इल्लेशे दाक्षिणाय पडचे पडटा आनी ताच्या मागीर तांच्या प्रभावाक वळख जावन आमकां मन नातले संगती थोडे फावटी आमी करता ह्या खातीर केलें त्या खातीर केलें म्हणून पूण हांगासर हे जोडे आसा तांच्या कुटुंबाचो संप्रदाय आशिल्लो आनी तो तांकां मस्त उपकार पडलो आनी सांगात आस हें जाल्या उपरांत कांय सुरसुर येना बगार तांतू संतोश आसा ती पियोनात दुसऱ्यांक दिवना आनी सांगात आस ह्या जोड्यान आमच्या समाजांतल्या इतर तरणाट्यांक एक वर्ती देख दवरला हे चॅलेंज पंत आव्हान घेवचे आनी सोडचे हेरांक ते सोडुले पूण साध्य आसा म्हणून तांणी दाखयलां देखून तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव तांकां बरें मागता थँक्यू व्हेरी मच देव बरें करूं फादर ह्यो अवकाश तुमी करून दिल्ल्याक तुमकां हांव देव बरें करूंक म्हणटा आनी तुमच्या मिसावांतान तुमकां बरें मागता मोगाच्यानो आज आमी सोरो आमच्या कार्यक्रमांनी दिवसो या दिनसतानय करूंक जाता म्हणल्या विशयांत हो संवाद कार्यक्रम चलयलो आनी हातूंत तुमी समेस्तांनी वांटो घेतलो आनी तुमकां चिंतनाक थोडो ईट मेळ्ळा म्हूण हांव चिंततां ह्या विशयांत तुमकां कांय सांगूंक आसा जाल्यार या विचारूंक आसा जाल्यार तुमी जरूर ते विचार येता WhatsApp नंबर आसा 9449821580 आनी तशेंच ईमेल आसा onilds@gmail.com तुमकां कोणाकी विनय आनी लविटाक संदेश धाडूंक आसा जाल्यार तुमी ते खंडीत जावनी ह्या मोबायल नंबराक आनी ईमेलाक तुमी धाडयता आनी हांव ते तांकां पाशार करता तुमकां समेस्तांकी परत हे फावटी देव बरें करूं समट आणि सावाला
पार जाता असताना सडय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावाट आसल्यार कडपा सारक्या भावाटान वाडल्यार खऱ्या भावाटान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार मुरी माईक उलो मारता असताना सडय आमचो भावार संता भक्तांची जिणी नियाळताना सडय आमचो भावार आराधन नवीन भक्तीन करता असताना सडय आमचो भावार मागणी रसार करून परताना सडय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावाट आसल्यार कडपा सारक्या भावाटान वाडल्यार खऱ्या भावाटान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार समर्थ आणि सवाला दर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.